नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. कोविडाच्या अरिष्टात गरिबाच्या नावान हाडून कुसयल्ली तूर दाळ साखर नागरी पुरवण खात्यान कावलाच्या मोलाक विकली. साखर घेतलो म्हणटा सापूच पेड्डेर ना. ऑफलायन विजा नाका ऑनलायन करात. कितलेशाच ब्रिटीश टुरिस्टांनी गोंयचो प्लान केलो रद्द. टुरिझमाक धपको. टीटीएजी म्हणटा मुख्यमंत्र्यान ताकतिकेन लक्ष घालचें. शाळेच्या भुरग्यांक हार्ड वर्क करपी 419तले 60 बालरथ अनफिट. फिटनेस दाखलो नासतना चलपी बालरथांचेर कारवाय करची. बाल हक्क राखण आयोगाच्या अध्यक्षाची येरादारी संचालकाक चीट. मडगांव पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचे वेंचणुकेक दामोदर शिरोडकाराचे 3 अर्ज फाल्यां फॉर्मालदात. नगरसेवक हॉटेलात. विचारल्यार सांगता खेळीमेळी फुटपाच्या भंयान न्ही. रेल्वे प्रकल्पांक थळाव्या ऑथॉरिटीची परवानगी लागना. हायकोर्टान केलें स्पश्ट. पंचायतीची परवानगी घेवना म्हणून हरकत घेवपी बेळसाव पंचायतीची याचिका भायर. महाराष्ट्रांत गोंयच्या सोऱ्याक मोका लायत सावन गोंयचो सोऱ्याचो सेल 90% पडलो. परमिटाच खपना. लिकर ट्रेडर्सांचो अध्यक्ष म्हणटा सरकारान लक्ष घालचें. आनी काणकोणा गांवांनी मिड डे मील बंद पडिल्ल्यान 2000 मायज भुरग्यांच्या पोटाक कळवळे. पालक म्हणटा तांची परिस्थिती सारकी ना. कॉन्ट्रॅक्टराक सरकाराचे रेट परवडना. खबरो विस्तारान. कोविडात गरिबाक वांटूंक आयिल्ले 2 कोटींचे दाळी बरोबर 26 लाखांची साखरूय पेड्ड्यार. नागरी पुरवण खात्यान दोनूय विकून हात फाफुडले. भड्डेल्ली दाळ हरियाणाचे सरवती फुडसाक 18 लाखांक गेली. 26 लाखांची साखर कोल्हापूरच्या देसाय कटलरान 1,62,000 उखल्ली. घेवपी सांगता साखर सामकीच पेड्ड्यार ना. कितलेशेच गजालींक उपेग जाता. खासा रिपोर्ट. कोविडा वेळार केंद्रान दिल्ली 2 कोटी रुपयांची 2,42,000 किलोंची तूर डाळ नागरी पुरवण खात्यान वापरी नासतना भड्डोन पेड्ड्यार केली. त्याच वेळार 26 लाखांची 10,000 केल साखरूय पेड्ड्यार केली. 2 वेगवेगळ्या कंपन्यांनी तूर डाळ आणि साखर उखल्ली. नागरी पुरवण खात्यान पेड्ड्यार जाल्ली 2 कोटींची डाळ 18 लाखांक विकली. तूर डाळी खातीर हरियाणा आणि कर्नाटकांतल्यान 4 बिडर आयिल्ले. हरियाणाच्या सरवती फुडसान 242 टन डाळ 18,43,000 घेतली. सरवती फुडसाक ती डाळ किलाक ₹7.61 पडली. खात्यान 2,60,000 रुपयांची 10,000 किल साखरूय पेड्ड्यार जायसर दवरिल्ली. साखरे खातीर कोल्हापूरसान 2 बिडर आयिल्ले. कोल्हापूरच्या देसाय कटलरी एजन्सीन 1,62,000 रुपयांक साखर उखल्ली. देसाय कटलरीक ती साखर ₹16 किल पडली. देसाय कटलरी एजन्सी आयदनां हार्डवेरा सारक्यो गजाली विकपी आणि स्क्रॅप हाताळटा. तांणी साखर घेवन कितें केलें ते पळयात. एक्चुअली मैं स्क्रैप का ही ओनली करता हूँ. हाँ, आप स्क्रैप में देखते हैं. हाँ, स्क्रैप ट्रेडिंग करता हूँ मैं. ये कैसा था, उनके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए मुझको बोला था कि तेरा जीएसटी नंबर है, सब डॉक्यूमेंट है तेरे नाम पर उठाओ बोला. क्या करें. तो उसमें जो अच्छा शक्कर रहता है वो निकाल रहा था. वो इतना ही पता है मुझे. अब बीच में का जो अच्छा रहता है शक्कर वो यूज में आ जाता है ना. खुद गुड़ बनाने वाले लेके जाते हैं. वो बहुत अलग अलग आइटम के लिए जाता है. मतलब एक चीज के लिए नहीं जाता है. जितना कंडीशन रहेगा वो हिसाब से जाता है. अच्छा रहेगा तो खाने की में यूज में जाता है. खराब रहेगा तो और कुछ तो करते हैं, उसका रिसाइकलिंग करते हैं वापस. तो फिर से शक्कर बन जाता है. हाँ, बन जाता है. शुगर मिल की तरह. शुगर मिल वाले पहचान के ना वो वापस डालते हैं उसके अंदर. बॉयलर के अंदर वापस वो गर्म होके उसका ये बना के कर लेते. ये दारू को नहीं चलता. उसका एकदम खराब शक्कर लगती है. अच्छी थी ना थोड़ी. ये अच्छी थी. खराब मतलब पूरा डैमेज शक्कर लगता है. खुद हो के कुजा हुआ माल चाहिए. मतलब उसमें से बदबू आनी चाहिए. तब ये डिस्टिलरी में जाता है. हाँ, नहीं तो इसका चक्कर बना सकते हैं वापस. हाँ हाँ, ये छोटे छोटे शुगर मिल वाले हैं ना इधर भी. हाँ, ये करते हैं वापस शक्कर. बहुत गंदी रहेंगी सर.
मतलब मुझे बताया वो दारू जो हाथ भट्टी लगाते हैं ना वो लेके जाते हैं, मगर उतना खराब अच्छा था ना, ये बहुत खराब नहीं था। हाँ अच्छा था, रिसाइकल कर सकते थे। हाँ कर सकते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा तो गुड में यूज आता है, थोडा खराब रहेगा तो वापस रिसायकलिंग में जाता है। नागरी पुरवण खात्यान बरी साखर कुशीक काढून फक्त पेड्ड्यार ती दिवपाची सोडून सरसकट सगळी साखर डिलराक दिली काय कितें? डीलर सांगता त्या प्रमाण साखर तितली पेड्ड्यार नाशिल्ली। तूर दाळ आनी साखरेचें प्रकरण सध्या विजिलन्सात, चौकशेची फायल अजून तरी भड्डेल्ली ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। भारत सरकारान ऐन वेळार टुरिस्ट विजाच्या फॉर्मालिटीत बदल केल्ल्यान गोंयचे टुरिझमाक मोठो धक्को बसपाची शक्यताय। नव्या नेमा प्रमाण युके सावन येवपी टुरिस्टांक खंय विजा सेंटराचेर प्रत्यक्ष हाजीर रावचें पडटा। कटकटीच नाका म्हणून खुबशा टुरिस्टांनी खंय विजा रद्द केले। ऑनलायन विजा प्रक्रिया परत सुरू करात म्हणून TTAG मागता। UK विजा न्ही पयलीं ते ई विजाच्या लिस्टान आसले, पण लास्ट इयर अराउंड 18 months or 20 months बॅक कोविडा उपरांत इमिजिएटली कोविडाच्या टायमारूच UKच्या विजा लिस्टार काडून उडयले ई विजाचे। त्याच्या खातीर कितें जाता, मॅन्युअल एप्लाय करचें पडटा आनी विजा कस्टमरान घेवचो पडटा। सो आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें लास्ट इयरूय केल्लें, सो देर आर सर्टन सम बायोलॅटरल इश्यूज बिकॉज ऑफ दॅट ते जायना। बट तेच्या खातीर कितें जाता की टुरिस्ट कमिंग टू गोवा UK जे आता आमचे रफली 40-50,000 जो नंबर येता कॅन बी रिड्यूस ड्रास्टिकली। सो आय थिंक दिस इज चॅलेंज वीच वी नीड टू एड्रेस अँड गव्हर्मेंट इज पुशिंग अँड आय थिंक दे वील नीड टू पुश मोर। विजा इज अ क्लियरन्स दिता पळय ते होम मिनिस्ट्री दिता विजा। सो आमी एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाक गेल्या, वी हॅव ऑल्सो अप्रोच द होम मिनिस्ट्री। नाव व्हेरी सून वील बी गोईंग टू द चीफ मिनिस्टर पर्सनली and from the chamber and to tell him to use his good office. आता कितें आमचो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट तो डायरेक्ट उलोवंक शकता, तो उलयतलो। तशेंच आमी एका अप्रोच जाल्या, आमचो मिस्टर श्रीपाद नायक तो मिनिस्टर फॉर टुरिजम आसा, ताकाय सांगलां आमी गूड ऑफिस मातशें हें करा, आनी ताका सारकें सांगलां खंय प्रॉब्लेम जाता पळय तो। इतले मजगतीं रशियन टुरिस्टांची अजूर एअर ही चार्टर फ्लायट रद्द जाल्या। From today onwards, actually, Azure has to start their operations. Azure Airlines. They have filed for their slots for the month of October, and they have cancelled it. This Azure has to operate from Russia. As of now, SCAT will be operating from 19th October. First charter flight. विजय म्हणटा गोंयाक ब्रिटीश टुरिस्टांकडच्यान येणावळ चड। गोंयान मिनिमम 40 ते 50,000 टुरिस्ट एन्युअली ब्रिटीश टुरिस्ट येतात आणि each spends around 98,000. This is the statistic available in the pre-pandemic period. हाचो अर्थ कितें जाता, ऑलमोस्ट एक 490 ते 500 कोटी टर्न ओवर जाता, ज्याचो GST 10%चेर 50 कोटी स्टेटाक एक्सचेकराक लॉस जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। शाळेच्या भुरग्यांक हार्डवर्क करपी 419तले 60 बालरथ अनफीट। फिटनेस दाखलो नासतना चलपी बालरथांचेर कारवाय करची म्हणून राज्य बाल हक्क राखण आयोगाचो अध्यक्ष पीटर बॉर्जिसाची येरादारी संचालकाक चीट। दरेक शाळेत ट्रान्सपोर्ट कमिटी करची, बसीचे फिटनेस डॉक्युमेंट तपासचे, बसीत फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशरा विशयी खात्री करची। मडगांव पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचे वेंचणुकेक दामोदर शिरोडकाराचो एकल्याचोच अर्ज, ताणें 3 अर्ज भरिल्ले। वेंचणुकेचे प्रक्रिये प्रमाण बुधवार सकाळीं सगळी फॉर्मालिटी जातली। वेंचणुके आदीं सरकार पक्षावटेन आशिल्ले सगळे नगरसेवक एकठांय हॉटेलांत। विचारल्यार सांगता खेळीमेळीक जमल्यात, फुटपाच्या भंयान न्ही। 3 फॉर्म भरिल्ले हांवें, 3 जाणांनी प्रपोज केल्लो म्हाका। एक आमगेले अनिता आजगांवकर, दुसरो दामोदर वारक आनी तिसरो बाब कामील बारेटो। सो तेणी कायद्या भितर जी मिटींग DMAन फाल्यां आपयल्या ताका इलेक्शन प्रोसेस आसता। कशें ऑर्डरान एक कडेन रावप, आपले विचार एक दुसरे कडेन मांडप म्हणून ते हॉटेलांत दवरप। हॉटेलांत कितें तें भिवून आमी हॉटेलांत दवरना, पण कितें आसता बरोबर जेन्ना रावता एक पक्ष म्हणून कशें आसता, जेन्ना 4 कावन्सिलर एक कडेन रावता, तांच्या मनान कितें आसा, तेंचें डेव्हलपमेंट मार कसो जातलो आनी तेंचें डेव्हलपमेंटाचें कशें जाता, एक विचार विनिमय कावन्सिलर करतात। आतां फुडें इमिजिएटली 2 इलेक्शनां आसतलीं, फोंड्या आसा, मागीर थंय सांखळे आसा। इलेक्शनां म्हाका तरी दिसता ही सगळी अशी घाण जावचे पेक्षा या ऑर्डिनन्स काडचे पेक्षा डायरेक्ट घेवची,
चेअरपर्सन आणि कावन्सिलर, चेअरपर्सनाक लोकांनी मतं घालपाची आणि कावन्सिलराक मतं घालपाची, जसं दुसऱ्या स्टेटींनी चलतात. महाराष्ट्रान आसा आनी खंयच्या स्टेटींनी आसा डायरेक्ट मतदान, म्हणजे कोणाचो भितर लूळबूळ ना. काणकोणा, गांवडोंगरी, खोतीगांव, खोला, आगोंद गांवच्या शाळांनी सरकाराचे मिड डे मील बंद जाल्ल्यान 2,000 मायज भुरग्यांचे पोटा पाण्याक कळवळे. पालक म्हणटा तांची खंय अर्थीक परिस्थिती सारकी ना. मिड डे मिलाचो भुरग्यांक आदार जातालो. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा खंय सरकाराचो रेट ताका परवडना. मिड डे मील खंयच्याय परिस्थितीन खंय परत सुरू करचें. आमगे खेड्या गांवांत कितें गरीब लोक आसता, तितले खाणाची तेंगे बंदोबस्त करपा जायना. त्या परस आमगे खाणाची ती मेन गरजच आसा भुरग्यांक. आनी साकारण उपाशी पयशे पडटा अशें मातशें चाळीशेर पयलीं बरें जातालें. ते घरा कडेन सुद्दां आवय बापाय दिसान तितलें टेन्शन नाशिल्लें. कित्याक सकाळ उठून करपाचें जाल्यार सुद्दां आतां बंद करप म्हळ्यार खूब भुरग्यांचे त्रास ते, आनी पेरंट्सांक सुद्दां त्रास. थोड्यांची गरिबी अशी आहा की करून दिवपाक घरांतल्यान कितें हाडून करून दिवपाची परिस्थिती ना. प्रायमरी स्कूल व्हरों किंवा गव्हर्मेंट हायस्कूल व्हरों आमकां हें दिवपाक जाय मिड डे आहार म्हणटा. नाल्यार हेजो सगळे पेरंट्सान निशेध करपाक जाय. दात बरें ना आनी मां सकाळ उठून बेजार पडटा. माक पांय दुखता पयलीं. आतां मां सकाळ उठून कांय करून दिना. आतां थोडे दीस करून दिताली. मागीर आतां म्हणटा मां मिड डे मील आहलें बऱ्या पडटा म्हूण. मम्मा सकाळ फुडें उठपाक बेगीन हें जाता, ती बरी उरना. मागीर आमकां हांगल्या रिसेसाक खावपाक मेळटा आनी मम्मा टिफीन करून सकाळीं दिवपाक पडना. जवळ जवळ 2,200 भुरग्यांक मिड डे मील मेळना. हेतूंत खोलायेन वचून आमी जेन्ना चवकशी केली, जे कॉन्ट्रॅक्टर मिड डे मील सप्लाय करताले तेंचे कडेन आमी चवकशी केली, तेन्ना तेणें अशी धक्कादायक म्हायती सांगली, जी रेट तांकां दिता सरकार ती रेट तांकां पुरवडना. गांवची लोकांची सगळ्या पालकांची सरकारा कडेन मागणी आसा की हें मध्यान आहात बेगीन चालू करचें. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. उद्धव सेनेक मशाल हे नवें चिन्ह जाल्यार शिंदे सेनेक ढाल तलवार. वेंचणूक आयोगाचो बावटो. उद्धव गटाक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हें नांव मेळ्ळां. मुख्यमंत्री शिंदेचो गट बाळासाहेबाची शिवसेना. शिवसेना फुटत सावन उद्धव आनी शिंदे गटात पक्षाचें नांव आनी चिन्हाक दावे. धनुष्यबाण आनी शिवसेनेचें नांवूय सध्या फ्रीज. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. महाराष्ट्रान गोंयच्यान येतल्या किरकोळ सोऱ्याचेर मोगाची शिटकावणी दीत सावन गोंयचो सेल सापूच डावन. आदी एक शॉपवालो दिसाक 40 ते 45 परमिटां दितालो, आतां 2-3. पेडणे तालुक्याची परिस्थिती सापूच बाबत गोवा लिकर ट्रेडर संघटनेचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद सांगता, आमी दामाव दिवाक परमिटां दिता. गिरायक महाराष्ट्रांतल्यानूच वतलें, सरकारान खंय लक्ष घालचें. हो स्टेटमेंट आतां सोशल मिडिया जे रितीन आतां हें आसा तातूंत तो खूब व्हायरल जाल्लो आसा आनी हाजो डायरेक्ट फटको आमकां फाटल्या 8 दिसांक दिसून आयिल्लो आसा. म्हणजे प्रत्येक वायन शॉप जे दिसाक 40-50 परमिट्स इशू करताली ती आज 2 आनी 3 परमिट सुद्दां कोण घेवपाक तयार ना. महाराष्ट्राच्या कस्टमरान कंप्लीट बंद केल्लें आसा स्टॉक व्हरपाचो आनी हाजो मेजर सेलाचेर परिणाम जाल्लो आसा. हाजो मेजर इफेक्ट जाल्लो आसा पेडण्या तालुक्यांत. हरमल भागान आमचो पत्रादेवी, धारगळ हांगा जी वायन शॉप्स आसा हांचेर सारको मेजर सेलाचेर, कित्याक दे वर टोटली डिपेंडंट ऑन महाराष्ट्र कस्टमर्स. गोवा गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अप दीस इशू वीथ महाराष्ट्रा आनी दे हॅव टू एन्श्योर की दॅट परमीट वीच इज इशूड बाय गोवा गव्हर्मेंट इज ऑनर्ड बाय महाराष्ट्रा. कित्याक एनीवे वी आर गिवींग परमिट्स टू दमन, वी आर नॉट गिवींग टू महाराष्ट्रा. आनी इफ अ कस्टमर हॅज टू ट्रॅवल फ्रॉम गोवा टू दमन, he cannot jump with his car over Maharashtra, he has to travel via Maharashtra. So it is the government's prerogative to see that the permit which they are issuing through us is honored by Maharashtra. पगार घालूना म्हणून कामदार ठेकेदाराचे वाजले. मोटार फातरायली. मोटारीतल्या कामगाराचेर फातर बसून तकली फुटली. ओल्ड गोवा बायपासार गजाल. पगार पडूना म्हणून कामगारांनी ठेकेदाराक बायपासावेल्या पेट्रोल पंपा कडेन आडायलो. थंय वाजलें. थंयच राविल्ल्या एका कामगारान फातर मारला म्हणून ठेकेदारान ताचेर हात घाल्लो. पुलिसांनी दोगांकूय उखल्ले. पगार पडना म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराक फातरायलो. मोहम्मद समीर म्हणटा त्या ठेकेदारान आपल्या 2 कामगारांक पगार घालूंक नाशिल्लो.
त्या दोगांनी ताका ओल्ड गोवा बायपासा वयल्या पेट्रोल पंपा लागसार आडायलो. थंय तांचे वाजले. थंयचो आनीक एकलो कामगार मदीं पडलो. एकल्यान मोटारीर फातर मारलो. मोटारीचो ग्लास फुटून भितर बशिल्ल्या एका कामगाराची तकली फुटली. ठेकेदारा बरोबर झगडपी कामगारांनी फुज्ज्यो मारल्यो. मदीं पडिल्ल्या कामगारानूच फातर मारला म्हूण ठेकेदाराचे हातगाईचेर पावले. इसने पैसा नहीं दिया लेबर का, उसने छोड़ दिया गाड़ी का, आप उधर बात करो. उसके बाद ये पैसा नहीं दे रहा है, बोलता है नहीं दूंगा, जो करना करो. वो दूसरा लेबर ने मेन को रोकने को किया, भाई पैसा दे दो भाई, तुमको आना पड़ेगा ना, हम लोग काम लगाया है, पैसा दे दो. इसने बोला नहीं देगा, करना ही पड़ेगा. फिर अगले ने वो क्या किया, मेन को रोकने को किया, अगले ने पत्थर मार दिया, मेरे को पकड़ रहा है. ठेकेदार म्हणतात 2 दीस बँक बंद आशिल्ल्यान पैसे घालूंक पावलो ना. जो दो लेबर काम किया था 6 दिन, उसको बोला शनिवार को बैंक बंद था, तो मेरे चेक दिया. मैं बोला भाई आज देता, आज बात करके आया उधर से, जो उसको लगाया था ना, बात करके भाई आज शाम को देता है, ठीक है बोला. बाद में आके काज इधर मिला मेरे को, रुको हम लोग काम पर 11 बजे पत्थर मार और कुछ बात नहीं हुआ. नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं. वो लोग भी आए हैं, पैसा जो दिक्कत है ना, वो लोग भी आए हैं पैसा लेने के लिए. हाँ, उनका बात करा ना. वो लोग पैसा लेने के लिए आए हैं, इसने नहीं दिया तो वो लोग पत्थर मार के भाग गए. मैंने पत्थर मारना, फिर देख झूठ नहीं बोलने का. बोला ना भाग, दारू पे पत्थर मारता है. सुबह झूठ नहीं बोले. हाँ, सुबह से झूठ नहीं बोलता है, दारू पे ये करता है. गरीब का पैसा मैं सिर्फ पहचानता ही नहीं ना, तू है कौन मेरे को. हाँ, पत्थर मारता है गाड़ी. आपको पता तो नहीं, आपको मैं क्यों पत्थर मारेगा. ओल्ड गोवा पुलिसेन ठेकेदार आनी कामगार दोगांकूय उखल्ले. जखमीक हॉस्पिटलांत व्हेला. स्टुडंटा खातीर अमर पाटील. IPHB टेक्निकल ऑक्युपेशन थेरपिस्ट पोस्टाक फ्रॉड दाखलो दिवन भरती जाल्या म्हणून प्रकरण उक्ताडार. सतीश गोविंद नायक म्हणटा तो खंय फ्रॉड दाखलो दिवन जॉबाक लागला. सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या आदल्या अध्यक्षान इशू केला. ताका काडून उडोवचो म्हणून प्रकरण GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारा मेरेन पावला. प्रुडंटान बांदेकाराक गाठपाचो यत्न केलो. तो खंय सकाळ सावन सांज मेरेन ओटीत. हो सतीश नायक म्हणटा तेणें एक फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केल्ली आसा फ्रॉम वन आवानी क्रिएशन एंड अरोमा थेरपी म्हणून. रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दिल्ली ती ताचेर 1991 इयर आसलें पळय तें तेणें ओवर रायटींग करून 0 केला. 1 आसलो पळय तो. इट इज ए क्लियर फॉर्जरी. आनी हाका म्हणटा तो इमिजिएटली अरेस्ट करूंक जाय आसलो. इमिजिएट एक्शन दॅट ही शूड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेन्शन इमिजिएटली. And inquiry should be started immediately and I should be made as a witness. कित्याक हांवें सगळे प्रोसिजर हांवें केल्लो आहा. म्हाका सगळे RTI डॉक्युमेंट्स आहा. म्हाका हें करून आनी ताका इन्क्वायरीचो हें येता पळय फायंडिंग्स आनी ती इन्क्वायरी बेश्ट न्हू. विजिलन्स डिपार्टमेंट मॉनिटर्ड इन्क्वायरी जावची. रेल्वे प्रकल्पांक थळाव्या ऑथॉरिटींची परवानगी लागना म्हणून स्पष्ट करून हायकोर्टान रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा आड आयिल्ली वेळसाव पंचायतीची याचिका भायर मारली. पंचायतीची परवानगी घेनासतना गांवांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम करतात म्हणून वेळसाव पंचायतीन कोर्टात आव्हान दिल्लें. ही पिटिशन फायल केले विलेज पंचायत वेलसांव. तांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की पंचायतीच्या परमिशना शिवाय रेल्वे ट्रॅक घालूं शकना. हे पिटिशन हायकोर्टान डिसमीस केलें आनी हायकोर्टान सांगलें की रेल्वे ट्रॅक घालपाक पंचायत ऑथॉरिटीचें परमिशन लागना म्हणून. पंचायतीचें तर लागना. ह्या ग्रावंडाचेर तें पिटिशन हायकोर्टान डिसमीस केलें. हायकोर्टान कितें म्हणलें की सेक्शन 11 आसा जे रेल्वेज एक्ट ताच्या म्हणण्या प्रमाणे की रेल्वे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें खंयसरूय जर रेल्वे ट्रॅक घालपाचें जावं रेल्वेचें काम करपाचें आसा समज जाल्यार ताका आनी कसलेंच परमिशन लागना. सांग्यार पणसाय मळार इतिहासीक दायज शिल्पकलाकृतीच्या वाठारांत आशिल्ले बेकायदेशीर चिरखणीचे केशींत केपें पुलिसांनी चार्जशीट घालां. एजीन हायकोर्टाक सांगलें हे बेकायदेशीर चिरखणीक लागून कितलें लुकसाण जालां आनी ताची वसुली करूंक कितें पावलां उखलतले ते कोर्टाक लेखी सांगूंक एजीन प्राज मागला. कोर्टान केस 4 सप्तकांनी दवरल्या. केप्यां मोरपिल्ला काजूवाड्यार सरकारी प्राथमीक शाळा 30 ते 35 वर्सां जालीं भाड्याच्या घरांत. घरमालक घर जाग्यार घालूंक सोदता. शाळेक म्हणून लोकांनी दान केल्ली जमीनूय आसा. मात आमदार सरकार शाळा बांदपाची हालचाल करिना. सरकार शाळांच्यो शिक्षणीक आनी मुळाव्यो सुविधा सुदारता. दर्जो सुदारता म्हणून काणयो. काजूवाड्याची शाळा गुटलावपाचो काय विलीन करपाचो बेत. काजूवाडा मोरपिर्लाची ही शाळा
तिशेक वर्सां मायज जाली अशीच भाड्याच्या घरात चलता. आम सगळे हे मेली आमकां तेमकां आमी सांगून पळयलें पूण आमचे लक्षांत घेतनात. केन्नाच्यान सांगतालो तुमी? जाले आतां 30 वर्स मायज जाले. कळ्ळें आमचे जाणटे आसले ते मरून गेले शाळेक लागून हें करून करून. बांदकाम आतां मोडून पडपा जाला. आतां स्क्रॅच येयल्या, सगळ्या वण्टी स्क्रॅच येयल्यात आनी बेंच आसात ते सगळे मोडलेले आसात. घराची मालक आता आपले घर जाग्यार घालूंक सोदता. म्हाका घर बांदपा जाय न्हू, म्हाका आतां रावपाक घर ना न्हू, तें बारीक जाता पळय. आतां भुरगीं बी आतां बांदपा जाय म्हाका आतां घर बांदपा जाय. तें शाळा जाल्यार म्हाका भाड्या दिल्यास न्हू ते. शाळा बंद करिनात, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करतात म्हूण 10 वर्सां जाली सरकारी बाता गोंयकार आयकता. 2004 लोकांनी मुळावे शाळेक म्हूण सुवात दान केल्ली, मात सरकाराक काजूवाड्यावेल्या भुरग्यांची शाळा जाग्यार घालूंक 2 दशकां जाली मुर्तच मेळना. हांव फाल्यां एडीए आपोवन ती फायलां आहा ती न्यू ज्या प्लॉटाची ती फायलां ती मागोवन घेवन जातले बेगीन तेजो प्रोसेस करून न्यू शाळा भुरग्यांक फ्रॉम 1st to 4th जाय गव्हर्मेंट स्कूल जाय. ही 35 वर्सां जाली ही शाळा आसा त्या पयल्या दिसता हांगा खंय तरी केन्ना शैक्षणीक जे कार्यालय आसा डिपार्टमेंट आसा ते पावना आनी हेजेर एज्युकेशनल मिनिस्टरान लक्ष घालपाक गरज आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर मोरपिल्ला केपें सामून क्रिस्तानंद पेडणेकर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.